बुलाया तुम लोगों को? काम पे बुलाया है? काम है करके बुलाया। और कैसे फ़ोन किया था या मैसेज भेजा था? मैसेज भेजा था, जोर से बोलो। हाँ मैसेज भेजा था, किसने भेजा था मैसेज? मैनेजर। हाँ मैनेजर ने। कौन, नाम क्या मैनेजर का? सत्यशील देसाई। प्लांट हेड। प्लांट मैनेजर कौन नाम है? प्लांट मैनेजर सत्यशील देसाई। सत्य ना, किस मैसेज किसने भेजा था आपको? हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने भेजा था। तो आप काम पे आ जाओ करके ऑलमोस्ट। और ये लोग सब अंदर काम कर रहे हैं, इतना गाड़ी है वो लोग। हाँ तुम लोग अभी आए, तो ये सब लोग इतना गाड़ियाँ है कंपनी में है, वो सब अभी काम कराय। हे सगळे गाडयो पळय आतां कंपनीन आसा, हे हो सगळे ॲडमिनाच्या मनशाचे आसा भितर, कॅमिट्स आनी इतर कोणाचे गाडी आसा, कितक्यो गाडी आसा कंपनीन ह्यो कार पार्किंगाक, रिजर्व पार्कर, आनी ह्यो गाडयो सगळे मोटरसायकल. हे पळय हेवूय आयल्या खंय, हांकांय मॅसेजी करून आपयल्या खंय मॅनेजरान, प्रोडक्शन मॅनेजरान की कामाक या म्हणून. इतक्यो गाडयो कंपनीन भुरगे आसा, एक एक गाडयेचे दोग जाण भुरगे येता. तशेंच ह्या गाडयांनी दोग जाण चौग जाण मनीस येतात तांचे. त्या शिवाय तांगेल्यो पर्सनली गाडी बाकीच्यो आसा, हे पळय अशें भायल्यांनी आसा. परत सांगा, मातशें रिकॉर्डिंग जालें. तुझं नाव काय? नितेश पाटील महाराष्ट्र. तुझं नाव काय? शशांक पाटील महाराष्ट्र. तुझं नाव काय? राजाराम राजगोळकर महाराष्ट्र. आणि तुझं? शुभम चौगले महाराष्ट्र. पण हांकां पळय हे सगळे आउटसायडरांकूच आपयल्यात, आनी मडकयकारांक जर लोक गोंयकार आसा न्हू तांकां घरा कडेन धाडल्यात. कित्याक कळचें न्हू, कित्याक गांवचे लोक बोवाळ करतले म्हणून, आनी आउटसायडरांक आपयलेलो आसा. तसोच आमचो गोवा पुलीस आशिल्लो, तांची नांवां बरोवन घेता.